विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे आमगेल युवा साधक मळल कार्यक्रमांतू आज आम्ही तुमगेल मुखार आसाची सगळ्यांक जयश्री पयले मोगान स्वागतू आणि नमस्कार। आज आमगेले सोयरे साधकी आसाची एक लयबद्ध प्रतिष्ठित भरतनाट्यम डान्सर आणि गंजी मठाचे श्री विवेक प्रभू आणि श्रीमती शांतिरी प्रभू हांगेले सुपुत्री कुमारी विदुषी वैष्णवी प्रभू। नमस्कार। हांनी हांगेल शिकवण आणि भरतनाट्यम शिकवण म्हळ्यार हांनी M.Com शिकता आसाची हे दोन्ही समतोलन करून एक पॅशनेट डान्सर मात्र नाही एक हांगेले म्हळले डान्स क्लास नटनम नृत्य विद्यालय गंजी मठांतू आणि गुरुपुरांतू स्थापन करून चंदायेरी नृत्य शिक्षकी जावन चलासून वर्त आसाची। इतले न्हय हांकां गव्हर्मेंटाचे ज्युनियर अँड सिनियर एग्जामांतू डान्स एग्जामांतू परीक्षक जावन हांनी वत आसाची। ह्या पुराय साधन करता जाल्यार हांकां कसं पुराय फेस करता पडलें आनी कशें हांकां साध्य जालें म्हणून आज आमगेले संदर्शनार आमी आयकुया येया हांकां आमी स्वागत करया आनी मागीर हांगे लागीं उलोवन घेवया। अश्विनी वैष्णवी तुमकां नमस्कार आनी आमगेली वाहिनींतू स्वागत। नमस्कार। विदुषी वैष्णवी प्रभू भारी खुश दिसता। आतां तुमी भरतनाट्यम सेरुका जाल्यार तुमकां कसं प्रेरण जालें आनी तुमी केदन सुकून हें सूर केलें म्हण आमकां एक सांगतावे। प्रथम जावन सर्वांक स्वागत करता, प्रितीन स्वागत करता। हें एक जर्नी स्टार्ट कशें केलें म्हळ्यार आमी वर्स कद्री देवस्थाना जात्रेक वता आशिल्लेची रथोत्सवाक वता आशिल्लेची त्या टायमार ते नृत्य कार्यक्रम जाता आसता स्टेजांतू त्या टायमार हांव ते तोगू रब्बून त्या डान्स विंगड जणांकडे डान्स पळोवन हांवें करता आशिल्लें तोगू तशें त्या इंट्रस्ट मागीर अम्मान पळोवन एक अम्मान लेखलीक लायक एक डान्सान फ्युचर आसा तशी हिणें मुखारसून वरयता म्हणून लेखून घालया म्हूण लेखिलें। जाल्यार एक कश्ट कसं आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले लागीं खंयचे एक डान्स क्लास नाशिल्ले, भरतनाट्यम डान्स क्लास नाशिल्ले, वेस्टर्न आशिल्ले। जाल्यार अम्माक एक भरतनाट्यमांतू घालका म्हूण एक शास्त्रीय जावन आशिल्लें नृत्य आशिल्ली न्ही तशी एक टायमार हांव UKG आसतना UKG राज अकादमी स्कूल आसतना एक 1 वीक वर्कशॉप जावन आशिल्लें तेन्ना आमगेले गुरु श्रीमती गीता सरळाय त्यांनी वर्कशॉप कंडक्ट केलें ते तशी त्या एक विकांतू हांव एक डान्स करतना तांणी करतना हांव पळोवचें जेव्हा मिगेले एक इंटरॅक्शन तांगेलो ओटू आसतना गीता सरळाय मॅम तिणें एक रेकग्नायज केलं एक लायक फ्युचर आस म्हणून ती मिगे लागीं येवन तुका एक लायक अंतू फ्युचर आस तू मिगल डान्स क्लास जॉईन जा हांव तुका लायक करून मार्गदर्शन करता म्हणलें। मागीर अम्माक कॉन्टेक्ट केलें तिणें हिणें दुगल एक लायक एक फ्युचर आसा तशी तूं मिगल डान्स क्लासाक घाली तिका हांव लायक करून गायड करता म्हणून तशी हांवें एक जर्नी स्टार्ट जालें। कोण तुमगेले गुरुजी सर गीता सरळाय आनी विदुषी श्रीमती गीता सरळाय आनी विदुषी श्रीमती रश्मी चिदानंद। हो गुड गुड गुड। तशी तुमकां आतां भरतनाट्यमांत तुमी जॉईन जालें कितल्या क्लास आसतना? फर्स्ट स्टँडर्ड आसतना। ओके सो स्वीट। कितली सान प्रायर तुमी तांतू जॉईन जालींची तेन्ना तुमगेले गुरुपुरांतू क्लास ना आशिल्ले? ना खंय नाशिल्लें आमी क्लासाक भरतनाट्यम क्लास येवका जाल्यार आमी कोड्यालाक येवका पडलें। तशी तुमगेले ज्युनियर सिनियर आनी विद्वत तुमगेले भरतनाट्यमाचे एक श्रेष्ठ एग्जाम त्या पुराय तुमी कशी केदन केली हाजी जर्नी बग्गे सांगतावे? हांव 5th स्टँडर्ड आसतना ज्युनियर एग्जाम बरयलेलें मागीर 7th स्टँडर्ड आसतना सिनियर एग्जाम बरयलेलें। ओके। फर्स्ट इयर PUCंतू हांव प्री विद्वत केलेलें आनी सेकंड PUCंतू हांव फायनल विद्वत करून सोडलें। तशी ह्या बरयतना थोडे फर्स्ट कशें जालें म्हळ्यार हांव 5th म्हळ्यार सना क्लास ते आनी एग्जामांत ज्युनियर एग्जामांत थोडे आमकां चड बरोवचें आसता ते आमी प्रिपेर जावन आसनाची थोडे कश्ट जाले बट इव्हेंच्युअली आमकां थोडे अभ्यास पडले
तशी मागीर आमकां थोडे इजी जालें बट पोर्शन आहे तशीची ज्युनियरांतू एक बुक असतं सना एक 100 पेजेसाचे सिनियर विद्वत म्हणताना एक दाट बुक असतं तिथलं आम्ही वाचूका पडता बरोचे बाई रिटर्न थियरी आसा एज वेल एज प्रॅक्टिकल आसा प्रॅक्टिकलांतूय 2 आसा एक आम्ही कोण दाखोवका आणि एक आमकां संगीत आम्ही कसं शिकिल्लें ते आम्ही संगीत जावन मोण तांकां हो 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 मला ताका संगीताचे नॉलेज नॉलेज इम्पॉर्टंट ओके तशी तुमी गेल्यात तुमकां एग्जाम करतना भंय जसं की पास की ना तसल पुराय वय फर्स्ट एक नंबरने भंय करताशील म्हणल्यार कसं जेता एग्जामिनर कसं म्हणताची कसं क्वेश्चन्स निमगिताची क्वेश्चन्स निमगित मस्त क्वेश्चन्स निमगिताची आम्ही वज्जिले येतगी नागी तशी त्या प्रत्येक एग्जाम आसता तशी आमकां अंत दिसता तुमगेल्यात नटना शैलींतू तुमकां इन्फ्लुएन्स कोणाले चड मुगेले गुरू विदुषी श्रीमती गीता सरळाय आणि रश्मी चिदानंद मॅम तांगेल 2 जनाले एक क्रिएटिव्हनेस डान्स शिकयतना तांगेल एक कोरियोग्राफी तांगेल एक विंगड पळयता आसता विंगड जनाले कंपॅरेटिव्हली आमगेले एक मॅमाले एक समथिंग एक क्रिएटिव्हिटी त्या एक म्हाका इश्ट आता तुम्ही M.Com करता आसाची डान्स आसा ते तुम्ही कशी ब्लेंड करताची शिकूक आनी मस्त आसा नावे M.Com न्ही पुराय वय तशी B.Com ते करतना म्हाका तितलो कश्ट जाय न्ही बट M.Com येता म्हळ्यार आमकां मस्त शिकू पडटा तशी त्या आनी डान्स हँडल करूं मस्त काय कश्ट जाय जाल्यार थोडे एक डिफरन्स आमकां कळटा B.Com जाल्यार आमकां डायरेक्ट आमकां म्हळ्यार ऑपॉर्च्युनिटीज मस्त मेळटा कंपॅरेटिव्ह कॉलेज आसतना मागीर आमकां मस्तान तूं वच्चें येता मस्त शिकूक म्हूण आसना एक डान्स एक्स्ट्रा करिक्युलर म्युझिक तशी आमकां तशी तें हांगा एडजस्ट करतना हांगा हांवें डान्स प्रॅक्टीस जाला आमगे जाता ओके तुमगे पेरंट्सान तुमकां कशी सपोर्ट केले आनी तो शिकवणेंतूय तुमगे डान्सांतूय कशी सपोर्ट कोना शकता डे 1 दुखून केन्ना हांव डान्स क्लास स्टार्ट केला गी आत्ता ते मी ल्हान अम्मान म्हाका त्या डान्स करूं वचूं नाका ह्या डान्स करूं वचूं नाका ह्या प्रोग्राम वचूं नाका त्या प्रोग्राम वचूं नाका एग्जाम आसपाय एग्जाम आस तशें कसले म्हणी वॉड ना तूं वस दोन्ही तूं हँडल करूं शिकू का म्हणून एक आमकां पाठ दिला तशें त्या आमकां सान आसतना दुखून दिलें निमित्त आमकां ते दोन्ही हँडल करूंक सुलभ जाता ओके वेरी गुड ते एक नमूने सपोर्ट मॉरल सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट पुराय तुमगे पेरेंट्सान दिलेले ना आज तुमकां ह्या पोझिशन वेरी गुड आता तुम्ही स्कूला आसतना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सकून स्कॉलरशीप मेळ्ळेले वय वय तुमकां ते भारी कश्ट ते मेळूक ते ताजे विशयान एक 2 विशय सांगता वय CCRT स्कॉलरशीप म्हळ्यार आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी दिवचे वर्स तांणी कंडक्ट करताची ते एक इंटरव्यू अशी आमकां कोण तांणी म्हणताची कोरूक एक आयटम ते आमी कोण दाखोवका तांकां खंय आसता बँगलोरांत आसता ओके बँगलोरांत आसता तशी क्वेश्चन्स निमगिताची तशी हांव 2013 चमकली 2013 चमकली जायन आशिल्लें 2014 चमकली जायन आशिल्लें बट 2015 येतना म्हाका मेळ्ळें CCRT स्कॉलरशीप मेळ्ळें तशी हें आनी तूं कसो हांव शिकली म्हळ्यार आम्ही वग्गी गिव अप करू नजे म्हूण म्हळ्यार आमी 2 पटी मेळ्ळी 3 पटी वचना म्हूण लेखिल्लें हांवें बट हांव म्हण वस कसं जालें आज नाही पाय मेळटले एक तुका ट्राय करी म्हणून न्ही कशी स्कॉलरशीप म्हळ्यार कसं खातीर तें स्कॉलरशीप म्हळ्यार आमकां आमगे डान्स क्लास फीज तान दुखून येता हो सर्टेन अमाउंट फीज मॅम वता थोडी आमकां मेळटा ओके तशें आमगे डान्स क्लास फूल फीज तान तूं मॅनेज जाता तशी लायक ते पुरा जना मेळना मस्त कष्ट आसा मस्त अवकाश वय मस्त कडेन दुखून येताच ना तशें त्या डान्सांत म्हूण न्ही म्युझिकांत आसता इन्स्ट्रुमेंटांत फ्लूट मृदंग तांतूय आसता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ओके व्हेरी नायस आता तुम्ही स्कूल ह्या दिसान आसतना स्कूला वचूका डान्स क्लासाक वचूका ते कशी तुमी हें कोन्न घेतले सैसून घेतले सान आसतना मस्त कश्ट जालें म्हळ्यार त्या स्कूल सोडतरी शनिवार आनी आयतार आसता स्कूल खंय आशिल्लें स्कूल शुभोदय विद्यालयांत केलें हांवें तशी सोडलं सॅटर्डे आनी संडे क्लासीस आमकां मेन जावन आसता स्कूला सोडून जेतरी बस स्टँडा दुखून म्हाका सेम बसारी यो म्हणटाशिल्ली तशी डान्स क्लासा वचून जेतरी डान्स क्लास नंतर
ड्रॉइंग क्लास संजेचे क्लास सांजेचे क्लास एक 2 to 4 तशी कसं आसता आशिल्ल्या मागीर ताजे नंतर ड्रॉइंग क्लास नंतर म्युझिक क्लास नंतर हार्मोनियम क्लास सो इतलं एक रेस्टॉरंट ना एक फुल एक गंमत आहे एक आमकां एक एक्स्ट्रा नॉलेज एंटरटेनमेंट म्हाका अण्णाक अम्मा केने शनिवार आयतार घेवन आपूण हाडटा शनिवार आयतार मात्र इन केस प्रोग्राम पुरे आसल्यार वीक मिडल वीक आमच्यानी आपयत आशिल्लेची वीक डेज आपयत आशिल्लेची तशी मस्त एक सुलभ एक जर्नी न्ही ते एक थोडे टफ म्हण आम्ही सान अम्माने कापून हाडची म्हणल्यार एक थोडे कष्टा विशय तशी अम्माला एक फुल सपोर्ट आशिल्लो आणि असल वेळार केन्नाय तुका वतना म्हाका नाका आमी जंज आयना हे शिक्षक म्हण मन आयला की ना तशी काय येयनी तर म्हणा म्हाका तांतू त्या इश्टशील निमित्त तशी म्हाका केन्ना फील जायनी व्हेरी गुड तशी एक साधन कोरका म्हणून एक मनान तसं एक त्या जर्नीन कष्ट पुरवचे एक नॉर्मल व्हेरी नायस आता तुमकां कितली परफॉर्मन्स स्टेज परफॉर्मन्स जाला येदोळ ताई स्टेज प्रोग्राम सोलो परफॉर्मन्स जाल्यार एक 150 स्टेज प्रोग्राम दिला ग्रुप म्हळ्यार मामालोट वच जाल्यार मोर दॅन 200 तुम्ही मॅमालोटी वचून प्रोग्राम्स आसता ओके विंगड खंयचे तुमगेले सोलो जावन खंय केलेलेस की तुमगेले दोळ विसरू जायना तिले वय मस्त कडेन आसा एक विश्व कोंकणी साहित्य संमेलन म्हणून केलेलें आसा टाउन हॉलान तू त्या टायमार आमकां तांणी ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलो आसा करूंक मागीर मंगळुरांत ऑलमोस्ट पुरे कडेन हांव केला मागीर बँगलोरांत केला फर्स्ट एक खोड्याला दुखून भायर म्हळ्यार फर्स्ट प्रोग्राम बँगलोरांत आशिल्ल्यान ते एक व्हेरी स्पेशल मोमेंट मॅमांनी येवन मंचे लायकून एन्जॉय करीत म्हळ्यार तुका फर्स्ट टायम तितलें दूर येवचें दूर येवन डान्स करचें डान्स प्रोग्राम दिवचे तशी बँगलोर गोवा मुंबय चवथी टायमारी मुंबय मागीर दुबयचे एक विंगड एक एक्सपिरियन्स ग्रेट खंयचे तुमकां बेस्ट जालें म्हण दिसता इतले कडेन गेलेला दुबयन एक लायक एक स्टेज म्हूण दिसलें म्हणजे पुरे कडेन एक लायक जाला बट ते एक थोडे एक्स्ट्रा स्पेशल एक्सपिरियन्स ओके आता म्युझिक एक भरतनाट्यम जावका जाल्यार एक म्युझिक जावका ते कसं कर्नाटक म्युझिक ओके तांतू भितर महत्व कसले म्युझिकाचे एक डान्स कोरका जाल्यार एक संगीत जायना नातल्यार खोरू जायना एक मस्त इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणून येता डान्साचे संगीता निमित्त आमगेले एक कल्चरल हेरिटेज तेवे एक वयर येता प्लस आमी कोण पुरे डान्स शिकताची तांणी एक म्युझिक शिकचे व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणून म्हाका दिसता म्हळ्यार हांव ज्युनियर डान्सान भरतनाट्यम ज्युनियर जाल्यार कूडल्या हांव संगीतान ज्युनियर केलेलें आसा त्या ज्युनियर केलेले निमित्त तेन्ना कळ्ळी म्हाका करतना इत्या करतास हें एक एक्स्ट्रा नवा म्हूण तशें मना येता आशिल्लें बट हांव भरतनाट्यमान तूं सिनियर विद्वत अंतीम त्या तितलें करतना हांव ज्युनियर म्युझिक बरयतना कसो शिकल्या त्या पुरे त्या 3 निमते आशिल्लें ताकाच एक कोण पुरे शिकताची कोण पुरे एग्जाम बरयताची त्यांनी एक म्युझिक संगीत कर्नाटिक संगीत शिकचें इम्पॉर्टंट कसं ते जतिस्वरा तिल्लाना वर्णम ओके ओके तशी आम्ही म्हणू असतो ना एक्झामा टायमारी त्यांना या संगीत एक्झाम बरयतना त्या पोर्शन तांतू हे असता तशी म्हाका एक थोडे सुलभ जेल म्हणून दिसलं आमकां आयकतना कसं की म्हण दिसता इथं म्हणा ते नॉलेज जावका ऑफकोर्स जाल्यार एक लायक भारी लायक विषय आता तुमकां एक नेमगूच कसं म्हणारी भरतनाट्यम शिकच्याक आनी परफॉर्म करच्याक खंयची व्हड चॅलेंजींग मस्त एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्ही गेले आता दोन्ही एक चॅलेंजिंगाची त्या पोझिशनात त्या चॅलेंजिंग पण त्यांनी गुरु त्यांनी शिकयतना आम्ही शिकचे एक म्हणल्यार उडगास आसूं का तांणी कसं म्हणलेलें तशी एक परफॉर्म करूंक थोडे आमकां चॅलेंजींग म्हणून दिसता बट इव्हेंच्युअली म्हळ्यार जेता वता वता आमकां अभ्यास जाता त्याच निमित्त आमगे मेमोरी पवर हे थोडे इम्प्रूव डेव्हलप जाता म्हाका एक्सपिरियन्स जाला एज्युकेशनाक एफेक्ट जाला ते मागीर डान्स परफॉर्म करतना आमी कसं मॅम शिकयता आमी तशी करनाची आमी थोडे त्या कॅरेक्टरा भितर वचून आमगेले थोडे ओन जावन आमगेले क्रिएटीव जावन आमी दाखयताची बाई तशी
करेक्ट तुमगेले अर्थांची एक रंगप्रवेश जालेलो न्ही वय वय. हाजी विशयांत कसले एक दोन विषय सांगायचे 2 लाईन एक पूरे एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट तांकां एक हॉट प्रोग्राम आहे तांगे लाईफ टाइम अंतू अरंगेट्रम म्हळ्यार एक रंगप्रवेश म्हणताची पुरा शिकून जाता पुरे शिकून जेत ऍक्च्युअली करका पुरे शिकून जेतरी ज्युनियर सिनियर विद्वत फायनल विद्वत जेतरी कडचे एक क्रम बट आता जन पुरे वग्गी करताची बट आमी गेले एक एक्सपिरियन्स प्रकार हांव कसं म्हणका म्हळ्यार पुरे जेतरी केल्यार लायक म्हळ्यार आमकां ऑलमोस्ट पुरे एक नॉलेज असता एक्सपिरियन्स असता नॉलेज असता आमी रेडी जाता ताका मेंटली फिजिकली आमी थोडे केपेबल जाता कोरोका तशी हांव नटराजवंदनम गुरुवंदन अशी नटराजवंदनम म्हणून नाव करून रंगप्रवेश केलेला ते एक ताका एक वर्साक सतत प्रॅक्टिस जावका कोरका जाला एक परफेक्ट जावन करका जाव स्टेमिना जावका ताका तर म्हळ्यार 1 घंटा प्रोग्राम न्ही 2.5-3 hours प्रोग्राम असता स्टेमिना डेव्हलप जावका जाल्यार 1 वर्स कंटिन्युअस आमी प्रॅक्टिस करका पडटा तशें गेल्यार तुमचे इतल्या की अंडर द गायडन्स नाही अंडर द गायडन्स ऑफ गुरु त्यांनी गाईड करता तशी आमी करचे मागीर क्लास 1-2 वार असतना आमकां संगीत आवडटू मृदंग आवडटू लाईव्ह प्रॅक्टिस असता तशें ते एक फुल एक मेमोरी एक डान्स आर्टिस्टान तुम्ही कोणाला गी निमगेला तांणी म्हणताच तांगेले एक लाईफ टाइम गुड एक्सपिरियन्स गुड गुड आता कॉस्ट्यूम मेकअप परत तांची कसं महत्व आसा आता तुम्ही डान्स प्रॅक्टिस करतना ओके तुम्ही करताची बदल करतात सिरियसली जाल्यार ते वेस पुरा घालून वेस म्हळ्यार मेकअप पुरा घालून करतना तेन्ना तुमगेले अनुभव कसले आम्ही ड्रेस मेकअप कसं करचे म्हळ्यार एक ऑडियन्स तांकां बगी रेकग्नायज करूंक नॉर्मल ड्रेसार केल्यार तांकां कळना आमी कृष्णा जो देवील करतना तांकां वग्गी कॅप्चर करू जायना आमी कसं करता पार्ट घाला जो कसं करता असं म्हणून तांकां कळना बट आमी एक कृष्णाल एक विषय आमी डान्स प्रस्तुत करता आसल्यार आमी कृष्णाल वेस घालताची म्हळ्यार ड्रेस करताची कॉस्ट्यूम घालताची प्लस मेकअप करताची तेन्ना जनांक वग्गी रेकग्नायज करता तेन्ना आमी कसं करता आसाची कसं आमी स्टोरी सांगता आसाची कसं अभिनय करताची मागीर मेकअप आनीक कसो विशय म्हळ्यार मस्त ऑडियन्स आसल्यार तांकां दूर ऑडियन्स तांकां आमी नॉर्मल चमकल्यार वग्गी कळना दिसना बट आमी मेकअप कोण कळल्यार तांकां एक थोडे विस्तार जावन कळटा कसं आमी एक्सप्रेशन करता ऑडियन्स कनेक्ट जाताची थ्रू मेकअप कनेक्ट जाताची व्हेरी गुड आनी तुमकां एक नमने इमोशनल इन्स्पिरेशन येवच्या पुरो इन्स्पिरेशन एक कॉन्फिडन्स जाता एक फुल कॉस्ट्यूम विथ कॉस्ट्यूम केल्यार ते तुमगेले काणी सांगचे भरतनाट्यम अंतू तुमगेले काणी सांगचे ते तुम्ही डान्स पुरा कोण दाखोवचे तांतू मुद्रास आनी कसं अभिनय ताजी पुरा कसं लेख दोन कोण दाखोवीत आमगेले वीक्षकांक तशी दोन्ही टायपाचे हस्त आसा एक असंयुक्त हस्त आनी संयुक्त हस्त असंयुक्त हस्त म्हळ्यार एक हातान करच्या पताका त्रिपताका अर्धपताका तशें 28 मुद्रास आसा तशी एक मुद्राक ताजे एक उपयोग आसा पताका म्हळ्यार आमी ध्वजे म्हळ्यार फ्लॅग दाखोवचे आमी उपयोग करताची मयूर म्हळ्यार पिकॉक दाखोवच्याक तशें ताजे एक हें आसता आता संयुक्त आसता म्हळ्यार 2 हातान अंजली कपोता कर्कटा स्वस्तिका अजी तशीची एक उपयोग आसा आता अंजली म्हळ्यार आमी नमस्ते करूंक नमस्कार करूंक मागीर ढोला म्हळ्यार आमी चमकतना आमी यूज करताची डान्सर्स चमकतना म्युझिकाक आयकुका आनी ताचे प्रकार आमी उपयोग करताची हस्ताच मागीर ग्रीवा बेदा अभिनयान तू नवरस म्हणून आसा ते ऑलमोस्ट पुरो ब्लेंड जावन करचे त्या पार्टाक त्या अभिनयात नवरसान तू शृंगार आसा पुरो हास्य आसा पुरो करुण आसा पुरो वीर आसा पुरो भयानक आसा पुरो अशी विंगड तुमगेला ऍक्टिंग आरीची ऑडियन्स कळटा भारी लायक आसा आता तुमगेले नटनम नृत्य विद्यालय म्हणून तुमीची स्थापन केलेलं आसा गुरपुरांतू आणि गंजीपाटान दोन आसा एक ताजी विशयांत तुम्ही सांगता नटनम नृत्य विद्यालय एक हांव फर्स्ट इयर BCom आसतना केलेलें सेकंड इयर PUC म्हणटना हांव विद्वत कंप्लीट केलेलो आसा तशी फर्स्ट इयर BComan हांव डान्स क्लास स्टार्ट केला
डान्स क्लास स्टार्ट करूक कसला स्टार्ट केलं म्हळ्यार आमगे हळ्ळी जनांक एक गुरपुरा आणि गंजी म्हणटा एक शिकोवका चेडवांक म्हणून म्हळ्यार त्यांनी कोड्याला येवचे तितले त्यांनी कष्ट करनाचे हांव केलें म्हणके म्हण हांव एक्सपिरियन्स जावन सांगता तांगेल घरा दुखून गंजी म्हण त्याच प्लेस येवच्याक व्हड विशय तशें व्हड ना ते एक करता म्हूण म्हाका सांग आसतना दुखून एक तशें जावन हांव स्टार्ट केलेलें मागीर गुरपुरांत तशी ते ना ते डान्स क्लास ना म्हणून हांव स्टार्ट केलेलें लाय तांची चेडवांक एक अवकाश मागीर तशें चवथी टायमारी कृष्ण जन्माष्टमी टायमारी तशें आमकां प्रोग्राम मेळटा आसता चेडवांक ऑलमोस्ट एक 10-15 स्टेज प्रोग्राम दिला जाले अशी केला रे आमगेले कल्चर संस्कृती हेरिटेज चेडवांक वागतनाची मेळटात तांतू तुम्ही वर्कशॉप घेता आसची न्हू ते वर्कशॉपान तुम्हाला कसं ऍक्च्युली आणि ते कशी तुम्ही कसं घेता ते चेडवांक वर्कशॉप इथं कोर्क म्हणून म्हणायला म्हळ्यार आता मी रिसेंट जावन एक पेरेंट्स मिगेले आयलेले आसा तीन म्हाका एक 4 दिवस दिले आनी म्हणलें मिगेले तूं एक कॉम्पिटिशन आसा एक शिकय म्हणून तशें हांव तांकां शिकोवचें म्हणून स्टार्ट करता आनी तांकां बेजिक्स गोतना जाल्यार कसं म्हणून शिकयता म्हाका कश्ट येता तांकां शिकोवच्याक तशी त्या एक मना दवर न्हू वर्कशॉप हांव कंडक्ट केलेलें एक कोड्यालांत केलेलें आनी रिसेंटली जावन बँगलोरा केलेलें व्हेरी गुड तशी तांकां तूं बेजिक्स शिकयताची हस्ताज ग्रीवा भेद नेक मुवमेंट दृष्टी भेद आय मुवमेंट्स हेड मुवमेंट गोतनातिले येता की ना 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 तातूंत पुरे नासताची म्हळ्यार गोतशिले आसताची थोडे शिकिले आसताची म्हळ्यार वाळ्ळीक जावन सोणू आयले बाय मनश तशी बँगलोरा तशी एक्सपिरियन्स अर्ध शिकून मागीर येयले अर्ध शिकून सान आसतना शिकले वाळ्ळीक नंतर तांणी शिकनीची तशी तांकां शिकूका म्हणून इंट्रस्ट आयले खुशी आयली तांकां व्हेरी गुड तांची आतां जर तुमकां क्लासान तुमी शिकयतना तुमकां खुशी जावची समय खंयचो मोमेंट खुशी जावचे टायम म्हळ्यार एक हांव केन्ना स्टुडंट्स तांकां शिकयतना तांणी एक शिकताची उमेद येरी आतां पुरे चेडूं येता डान्स क्लासाची तांतू पुरा नाका इंट्रस्ट आसना एक पेरेंट्स जाल्यार वता रे एक ग्रुप आसता एक तांणी जावन तांकां एक इंट्रस्ट रे येताची आयलेच मागीर केलो जनाक सेरून जेतरी थोडे कश्ट जाता म्हूण तसले एक ग्रुप आसा तशी म्हाका पुरो जाणांक शिकोवचें इश्टा म्हळ्यार केलो जनाक कोणाक इंट्रस्ट ना तांणी येताच न्हू तांकां येवन जेतरी इंट्रस्ट येता पळोवन त्या तांकां तसले जनांक एक शिकोवचें म्हाका मस्त इश्टा कोरियोग्राफी करूंक शिकोवचें ऑलमोस्ट शिकून काडटना शिकून पळोवच्याक भारी खुश जाता आतां तुमी हें भरतनाट्यम शिकून तुमगे वैयक्तीक जावन कसले अभिवृद्धी जाल्या एक डेडिकेशन जो हार्ड वर्क एक कसले आमी साधन करता जाल्यार डेडिकेशन आनी हार्ड वर्क आसूकाची आतां रिजल्ट मेळटा मेळना इट डिपेंड्स बट आमी आमगेलें हार्ड वर्क आनी डेडिकेशन कोरका पडटा आनी करता त्या करनातल्यार ऑब्वियसली येना तशी करचें आमगेलें एक हातांत आसा येना त्या मागीर सेकेंडरी मागीर टायम मॅनेजमेंट अशें पुरो स्कूल कॉलेज जो डान्स क्लास ते दोन्ही मॅनेज करूंक थोडे ಸ್ವಲ್ಪ चॅलेंजींग म्हणून दिसता म्हाका म्हळ्यार क्लास चड वतना चडून चड वताची आनी प्लस आमी स्कुलांतून कॉलेज वतना शिकवणे थोडे अपग्रेड जावन आसता मस्त शिकूं आसता तशें त्या दोन्ही थोडे हँडल करूंक चॅलेंजींग बट इट्स नॉट नथिंग इज इम्पॉसिबल ते शिकयलाच आनी तुमगेले आमगेले भारताचे कल्चर जो हेरिटेज जो त्यावेळी तुम्ही डान्स आवटो मस्त शिकून अभिवृद्धी कोण घेतला एनरिच कोण घेतला म्हणून संगीत कितकी नाही व्हेरी नाईस आता डान्स फिल्डांत तुमगेले फ्युचरांत कसं ध्येय आणि एस्पिरेशन आकांक्षा कसं असतं तुमकां मुखार एक M.Com जे तरी म्हाका एक डान्सान तूं मुखार वच म्हणून म्हगेलें एक प्लॅनिंग आसा आतां विद्वत जेल्ले आतां क्लास केल्ले वर्कशॉप केले नेक्स्ट म्हगेले थोडे इम्प्रुवमेंट जावच्याक MA इन डान्स करता म्हूण लेखला डॉक्टरेट सो तांतू आनीक थोडे एक्सपिरियन्स येता आनीक नॉलेज येता एक शिकतना आमकां कसलें एंडींग म्हूण ना कितलें शिकता तितलें आमकां शिकूं मेळटा तशी ते MA कोर न्हू डॉक्टरेट करता म्हणून मागीर डान्स क्लासा मुखार सरका म्हणून एक लायक नांव मुखार सोन लायक नांव हाडका म्हणून अशें तुमकां मेळ्ळेले पुरस्कारांत खंयचे तुमगेले
केन्ना उडगास येत असेल पुरस्कार खंयचो? पुरस्कार म्हाका मैसूरांतू एक मेळ्ळेलो आसा. मैसूरात त्यांनी नॅशनल लेवल डान्स कॉम्पिटिशन केलेलं असतं. तेन्ना हांव ल्हान आशिल्ली. तातूंत म्हाका प्रायज म्हळ्यार एक्स्ट्रा प्रायज म्हणजे 3rd प्रायज न्ही ते कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळेलो आसा. ते तांकां खूश जावन म्हळ्यार 3rd प्रायज ते म्हण आशिल्ली मिगेल हांव म्हाका बेजार जालेलें इतलो दूर वचून इतलो कश्ट घालून मेळ्ळी म्हणून. सडन जावन एक कॉन्सोलेशन एक स्पेशल जावन रेकग्नायज करतना एक मस्त खुशी लेखले त्या दिवस नॅशनल लेवल टू मस्त कडेन दुकान येताची लेखले कसले इम्पॉसिबल न्ही मेळटा तशी हार्ड वर्क केल्यार मेळटा. लायक विचार वैष्णवी. आता आमी तुमगेले फोटोज पळया. या नटराज वंदनमाच्या अरंगेट्रमाच्या सुरेश फोटो तातूंत तुमगेले डान्स मॅम आसा गीता सरळाय मॅम आणि रश्मी चिदानंद मॅम आणि तांगेले गुरु आसा उल्लाल मोहन कुमार सर. मागीर तकड सायड मिगेला आनु अम्मा आणि अण्णा. ओके. मागीर तोगूच्या गेस्ट तुगेले अरंगेट्रमा गेस्ट अटेंड केलेले. तांकां गुरुवंदन गुरुकाणीक म्हूण दिलेलो त्या टायमार काडलेले फोटोज. नेक्स्ट लायक ह्यांनी मिगेले स्टुडंट्स ते नटनम नृत्य विद्यालय स्टुडंट्स वयचे. मागीर वयचे तोगूच सेम तकच लास्ट मंगळूरांत वर्कशॉप केलेलो तेज फोटो मंगळूरांत केलेलो विठोब देवस्थानांत. ओके. नेक्स्ट ह्या मिगेल नटराज वंदनमाच केलो फोटोज पोजस ते तुमी सांगिल पळय अभिनयाचे नवरसांत तातूंत मस्त ड्रेस आमी चेंज केला. 2-3 पटी आमी चेंज करूस. येस. ह्या एक स्पेशल मुमेंट कॅप्चर केला म्हणून येता एक फुल भावनेन तो आशिल्लो हांव तातूंत तशी ते तातूंत तशें दिसता. लायक इट तुमगेले इमोशन्स. येस. हें कसलें एक्चुअली आमी इन्विटेशन करतना त्या टायमार आमी फोटोशूट रसा कसले आसले नाव अभिनय ना एक जस्ट फोज कृष्णाल फोज ते. ओके व्हेरी नायस. या गणपती फोज. ओके. या लास्ट आतां पयरी जालें बेंगळुरांत वर्कशॉपाचे मस्त एक मेमोरेबल पुरा पळयता पळय लायक खुशी जाला तांकां. हय व्हेरी गुड. आनी केन्ना येता म्हण निमगे वय हे मेळटा ताजेची लास्ट दिवसाची. ग्रेट. हे आमी गेले त्याच मैसूरांत कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळालें. ओके व्हेरी नायस. खुशी जाली. अशीची म्हाका तुमी हांगा घेवन तुमगेले वेळ चंदायर आमगेलो तो तुमगेले कसं म्हणटाची शेअर केले तुमगेले एक्सपिरियन्स पुराय अनुभव सकडेन आमगेला शेअर केलेलो आसा. आनी तुमगेले आकांक्षा जेवो ध्येय तुमी सांगले आमकां MA शिकूका डॉक्टरेट शिकूका म्हणून तशी जावो म्हणून आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र आसून आमी शुभेच्छा करताची आनी तुमगेले प्रति एक काम चंदायर मुखार वचो म्हण देवाला मागून घेताची. मस्त धन्यवाद तुमकां. धन्यवाद. तशीची वीक्षकांकय आजी आमकां मस्त सकड आयकुचें मेळ्ळें साधन करूं जाता म्हणलें आमकां कळ्ळें. एक डान्स जेवो कसले फील्ड जेवो फॉर दॅट मॅटर खंडीत आमी वैरेवेत साधक जेवो साधकी जावेत म्हणून खंडीत आमी सांगताची. तुमकां पुरा वीक्षकांक धन्यवाद सांगताची आमी मुक्ताय करताची. आनीक आमगेले युवा साधक घेवन अनेक पटी आमी तुमगेल्या येता आसाची. नमस्कार.